मोगाच्या दिव्यवाणी वीक्षकांनो तुमकां समेस्तांक विनोद गंगोळीचो प्रणाम। दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करचे भो अपूर्वायेचे कार्यक्रम समर्पण आनी ह्या कार्यक्रमाचो पयलो आंकडो तुमच्या मुखार दवरूंक आमकां वर्तो संतोष भोगता। मोगाच्यानो आज ह्या विशिश्ट कार्यक्रमांत एक विशेष व्यक्ती संगी आमची मुलाखत जाता आनी ती व्यक्ती जावन आसा सोम्याच्या शेतांत आपलें जिवीत समर्पित केल्ली एक धर्म भयण। नांवार्दीक बेथनी मेळांत तिणें तिचे रिलिजियस जिवीत आरंभ केलें आनी तशेंच सोम्याची सुवार्थ प्रसार करचे खातीर सबार रितीर तिची वावंट मिनत तिणें ती अर्पिल्या आनी ती आनी कोणूच न्हय आमच्या तुमच्या समेस्तांच्या मोगाची धर्म भयण सिस्टर मारी आंज। बेथनी मेळांत धर्म भयण सावन विविध तालंतांनी सोम्याचो उजवाड प्रसार करनासा आमच्या सर्वांची मोगाची भयण सिस्टर मारी आंज। एक शिक्षकी जावन सबार जाणांक तिणें जिविताची वाट दाखयली। आपूण खुद्द भलायकेच्या समस्यांत आसल्यारी ती हेरांक एक विशेष रितीचें प्रेरण जावन आसा। एक लोकमोगाळ लेखकी जावन सबार रितीर वर्त्या तरान सोम्याची सुवार्ता ती प्रसार करून आसा आनी आज ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक आमचे संगी ह्या भयणीन आसचें आमकां एक वर्तें भाग जावन आसा। ह्या विशिश्ट कार्यक्रमांत आमचे संगी हांगासर सहभागी आसात स्नेहालया संस्थेचे संस्थापक आनी निर्देशक मानेस्त जोसेफ क्रास्ता। तुमकांय ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत आनी सिस्टर तुमकांय ह्या विशेष कार्यक्रमाक दिव्यवाणी संस्थेच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत। सिस्टर मारी आंज, सिस्टर तुमचें नांव आयकतना कितें एक विशेष धादोसकाय आनी संतोष भोगता, कितें एक अव्यक्त सकत तुमच्या नांवांत आसा म्हूण घेवन म्हाका भोगता। सडावत जावन असली दुर्लभ नांवां आयकूंक मेळनात आमकां, पूण ह्या नांवा विशयांत म्हाका मात्र न्ही आमच्या विक्षकांकी जायत तितली एक आसक्त आनी कुतूहल आसा। तुमच्या नांवा विशयांत आमकां इल्लेशें विवरण दिल्यार भारी बरें आसलें। पयलें म्हजें नांव पयलें आयरीन वास म्हणून आसलें। आम जॉयन जाताना आमी मागीर नवशेटेक भरती जावंकच्या वेळार वेस्ट स्टेशनांनी आसा त्या दाळा आमकां नांव दितात आदल्या काळार। आतां बाप्तिस्माच्या वेळार दिल्लें नांव आमी दवरी येता देखून म्हाका हें मारी आंज म्हणून सिस्टर मदर जनरलान दिलें। देखून तें म्हळ्यार मोरयेचो आंज म्हणून अर्थ। देखून आनीक कोणाक आमी समर्पित आमचें नांव आनी आमकां तें आमी काणयोंक आसलें। देखून म्हाका सकड आंज कोणाक एकल्याक पात्रण करचो म्हणलें सवाल उदेलें। देखून हांवें चिंतलें मागीर म्हज्या बाबाचें नांव मायकल फावस्टीन वास म्हणून। देखून बाब म्हळ्यार बाबाचें फर्स्ट नांव काण गेल्यार बरें म्हणून म्हाका बगलें। देखून हांवें ऑफ सेंट मायकल मारी आंज ऑफ सेंट मायकल म्हणून नांव काण गेलें। सिस्टर तुमची नांव तुमच्या नांवा फाटल्यान आसचो एक गूट समजलो आनी तो बारी बरो अर्थ भरीत, पूण तुमच्या कुटुंबा विशयांत तुमी ल्हानपणार खंय जल्मल्यात, तुमचे माय बाब आब आसली गी, जॉयंट फॅमिली गी, या तुमी तुमच्या बाळपणाच्या विशयांत इल्लें सांगीत गी। हांव बेलतांगडे तावन 7 मैलां पयस मुरो म्हणल्यार हळ्ळेंत जल्मल्लें आनीक त्या दाळा म्हाका आब व्हडली माय आसली। मागीर ताचे उपरांत हांव 1.5 वर्स जाताना मुडगेरे म्हजे पेरंट्स मुडगेऱ्या म्हाका व्हरून गेलीं। थंयच आमी वाडल्या आनीक मुडगेऱ्यांत म्हजें शिकापणी जालें। ताचे उपरांत थंयच फस्ट वोकेशन म्हजें देवापणे पयलेंचें कोणी ते दोळमणसर पाद्री माद्री जावन येतलें जाल्ल्यान हांव मात्र जालें। निजाकी वर्तो संतोष तुमचें फस्ट वोकेशन देवापणे तुमकां मेळ्ळें म्हणून। तुमकां देवापणे मेळ्ळ्या त्या घडये तुमकां जाल्यार निजाकी वर्तो संतोष जालो आसतलो, पूण तुमच्या माय बाबाक तुमच्या कुटुंबादारांक तांची प्रतिक्रिया कशी आसली? हांव फस्ट स्टँडर्ड गव्हर्मेंट इस्कॉलान शिकल्लें
सेकेंड स्टँडर्डाक पावतना आमच्या फावंडरान मुटगेरे फार्म हावस काण गेलें एस्टेटांनी पुरो आनीक आमकां सेकेंड स्टँडर्डाक थंय एडमीट केलें. ताजे उपरांत फार्म हावसांत आमकां आसलें क्लासांनी पुरो थंयच आसली, त्या दाळा बिल्डिंगांनी जावन येतलें. त्या वेळार आमची क्लास व्हडली आसली. त्या क्लासींत तांची सिस्टरां तांचें रेक्रिएशन करतालीं, थंयच मागणें करतालीं, उलयतालीं आनी सकड. मागीर सक्रामेंत थंयच आसलो त्याच कुडांत पडोते वयर सक्रामेंत बसयल्लो आनी वयर बेतनी सांतां तांचें फायनल आसलें. मार्था मेरी लाझरस तांचें फायनल आसलें. मागीर मिसांनी पुरो जातना मागणें करूंक आमकां आनी आसतना आनी पुरो थंय लुकटो असो पडदो आसलो तो ओडतालीं. मागीर क्लासी वेळार तो दांगतालीं. तशें दिसाक 2-3 फावटी मागणें आसतालें आमकां. थंय फस्ट टायम सक्रामेंता मुखार पावतना म्हजी दिश्ट पयलें बेतनी संतांच्या फायनलार गेली. सक्रामेंताच्या वयर ती आसली. त्या फायनलांत मेरी मोरी जेजूच्या पांयां कडेन बसून आयकोनचें आनी मारता आनी उबें रावनचें तें म्हाका मेरीचेर भारी एक आकर्शण भोगलें. आनी जेजू कडेन हांवें सांगलें त्या दाळाच फस्ट टायम म्हणटा जेजू म्हाकाय तशें बसूंक जाय, ताका म्हाका फावो कर तें बसूंक जाय, अशें म्हाका तशें करूंक जाय की दाळाय म्हाका तुज्या पांयां म्हळ्यार थंय बसूंक जाय, तुका आयकूंक जाय म्हणून मागूंक सुरू केलें. त्या दिसांत हांव चिंतान जेजून म्हजें मागणें आयकलें म्हणून. देखून तेंत म्हजें फस्ट वकेशन म्हाका कोणें आपयलें न्हय, जेजूनच म्हाका फावो केलें म्हणून हांव चिंतां. सिस्टर, तुमचे ती देव आपोवण्याची ओड आयकून मस्त खुशी जाली आनी एक काले म्हणटा रोमांचन जालें. कित्याक म्हळ्यार ते जेजूचे एक बायबलाचे कोट, ते बारी सोबीत कोट. कित्याक म्हळ्यार सकड संवसाराच्या विशयान चिंता आसतना मोरी जेजूच्या पांयां तळा रावून ताची उतर आयकताली. ते एक बारी बरें एक सन्निवेश. पूण तुमी ते विंसवण करता आसतना तुमच्या घराची प्रतिक्रिया कितें आसली? कित्याक म्हळ्यार तुमी दोगांच भुरगीं म्हूण आयकलें, देखून तुमची घरची एक प्रतिक्रिया कशी आसली? हांव तें कॅटेकिझम दोतोर न्हू तें शिकयतना म्हजें आनीक तें आशा वाडली. आनीक हांवें सिस्टर जायचें म्हणून हांवें सिस्टर जाता व्हड जातना म्हणून सांगलें घरा सांगतना बाबान म्हळें ना ना तूं म्हाका भांगाराचें कणस पुता, हांव म्हळें बिलकूल तुका सिस्टर जावंक सोडिना म्हणालो. तशें म्हाका मस्त बेजार जालें. ताका जालें करचें देव मागोन आसलें. मागीर इस्काल 8वें म्हणसर मात्र कॉन्वेंटांत इस्काल आमकां. मागीर गव्हर्मेंटाक वचूंक आसलें. त्या वेळा गव्हर्मेंट इस्काल ऑपोजीट, कॉन्वेंटाच्या ऑपोजीट. थंय 1 वर्स त्या वेळा आमकां 11 क्लास SSLC जायचें जाल्यार देखून 8वी म्हणसर हांगा कर हायस्कूल फस्ट इयर, सेकेंड इयर, थर्ड इयर म्हणटालें हांवें. थंय गेल्या 1 वर्स जायचें जाल्यार सगळ्यां ती बरें मार्क्स आसताले म्हाका, फस्ट आसताले. देखून म्हाका इंग्लीश मिडियम दिल्लें. कन्नडा मिडियमान शिकयल्लें. ते इंग्लीश मिडियम म्हळ्यार हाडली न्ही ती, देखून कन्नडान शिकयताली हांवें. मागीर इल्लोसो नोट्स, एक बूक आसलो, मागीर एक टेक्स्ट आसलो, तितल्यांत आमच्या 2-3 पिरियड्स मात्र आहले. ते एंड जाल्ल्यांत एग्जाम जाल्ल्यांत पटापट म्हाका टायफायड जालें. टायफायड जावन मागीर थंय हाडलें. त्या दाळा वखद नासलें गव्हर्मेंट आस्पत्र. तशें जावन भारी सड जालें म्हाका. आनी त्या वेळारच ताच्या पयल्यांत बाब सीक जाल्लो, तो टेलर जावन आसलो. देखून ताका मस्त पिडा सुरू जाली. मागीर ताच्या उपरांत ताचे म्हजें बेड डिशीन आसल्यार ताच्या ऑपोजीट तशें मस्त सीक जालो बाब. त्या वेळारच मांयक दोनीय कडेन एटेन्शन दिवंक बारीक कशें जालें. म्हजो भाव मस्त ल्हान आसलो. आमकां 4.5 वर्सांक व्यत्यास. जाल्यार 8 दिसां भितर बाब गडीस जालो. हांव मतीर नासलें. अर्दें मतीर येतना मायन उखलून म्हाका दूद बरोवंक मांयक बाबा कडेन उखलून व्हेलें. मागीर दुसरे दिसा मोरना की तशेंच म्हाका उखलून व्हेल्लें. ती फोटो मात्र एक आसा, उरली पुरो पावसा वरवीं भिजून गेल्यात. तशें मागीर 1 म्हयनो भर ताप आसलो. मागीर परत्यान म्हाका तशेंच 2-3 फावटी रिलॅप्स जालो. मागीर कंटिन्युअसली तशेंच पिडेस्त जावन उरतालें. 6 मंथ्स बेड्डार आसलें हांव. मागीर
सिस्टरांक भेट दिवंक आमची मदर त्या दळाची मदर जनरल मदर मक्रीना कॉन्वेंटाक आयिल्ली. त्या सिस्टरांनी सांगलें की तिका आमचें एक भुरगें जॉयन जावंक आशिल्लें म्हणटालें की दाळाई आतां टायफॉयड जावन घरा आसा तशें अशें म्हणलें की देखून मदराक वारी एक ते दळ ऑकेशनां उणी आसलीं आनीक थंय तावन कोणूय नासलें न्ही. देखून ते म्हणाली आतां ते रिकवर जावन येता असो न्हय ताका हांगा बोडी घालून दवरया आमी आनी शिकय हांगाच इस्कॉलाक वचोन दिया हांगा तावनूच लग्गिनाय अशें म्हणून सांगलें. तशें मागीर हांव रिकवर जाताना हाडून माय म्हाका त्या दिसा एडमिशनाक वचोंक आसलें. एडमिशना वेळार 10th स्टँडर्डाक न्हय 9th स्टँडर्डांत ऑप्शनल आमकां मॅथ्स आनीक आर्ट्स म्हणून आसलें तें काण घेवंक आसलें. ऑप्शनल आर्ट्साय घे मॅथ्साय घे तें आमी सांगूंक आसलें. जाल्यार ऑफिस रुमाच्यान हेडमास्टर आनीक मॅथ्स मास्तर बसून आसलीं हांव येताना म्हाका व्हरताना. देखून म्हाका हेडमास्टर म्हणलो तुका 6 म्हयने क्लास नातली हांवें कंडोन केल्या तुजें पयल्यांचें रेकॉर्ड म्हळ्यार हांव सरी एकान ती फस्ट येतलें. देखून तुका तूं आर्ट्स तें काण घे तुका शिकूंक जावचें ना म्हणलो. जाल्यार नाका नाका म्हाका म्हळें नाका आर्ट्स म्हाका मॅथ्स जाय. त्या दाळा थंय मॅथ्स मास्टर आहलो ताका म्हळ्यार बारी. देखून ताणें म्हळें एक हप्त्यान म्हजें टेस्ट आसा परिक्षण त्या परिक्षण ताका पास मार्क्स मेळ्ळे ताका मॅथ्स दिया सायन्स दिया म्हणलो. हेडमास्टर एग्री जालो. तशें हांवें काण गेलें पूण क्लासीक येताना मॅथ्साचें कालें म्हणचें पुरा नंबरां निशेतात नंबरां मॅथ्स काही कळना म्हाका. 0 मार्क्स मेळ्ळे. 0 खंय हांव 100 काडटालें 100 खंय म्हाका म्हटलो शॉक जालो. मागीर आर्ट्साक वचचें पडलें. आरे एका बरें ल्हानशा परिक्षांनी पुरो 4 मार्क्स 2 मार्क्स 0 9 तशें पुरो जातालें. मागीर देरांत बरें लँग्वेजांत आनी बरें मेळटालें पूण इकनॉमिक्सांत मेळनातलें म्हळ्यार तांतूं इल्लेशें हें आसा न्ही लेखांचें आनी पुरो तशें जायनातलें. देखून खाली 9 8 तशें मार्क्स मेळिल्ले कोण म्हाका. 10थाक लोटलें. 10थांत तशेंच करना आसलीं. एंडाक हांवें चिंतलें रिविजन हॉलिडेज मेळटना म्हाका आतां जॉयन जावंक जायना. ते वेळार SLC जाल्या शिवाय येवंक ना म्हणून आमकां आसलें न्हय. देखून मागीर जायना तुका हांव जाय जाल्यार सोम्या म्हाका पास कर म्हणून मागोवंक सुरू केलें. आनीक एग्जाम आयज सुरू जाली मॅथ्सी जालें. मागीर सोशल स्टडीज आमी बरोवन हाडलें. त्या वेळार एक टेलिग्राम आयलें. त्या वेळार टेलिग्राम फोनांनी नासलें न्हय. टेलिग्राम आयलें एग्जाम कॅन्सल्ड रद्द जाल्या परीक्षा ते मुखार पडल्या 1 म्हयन्याक मुखार पडल्या कारण बेंगलोरांत मॅथ्स पेपर लीक आवट जालें. तें दुसऱ्यांनी भुरग्यांनी चेडक्यांनी चेडक्यांक चेडवांक सगळ्यांक मेळ्ळें तें म्हणून. मागीर 1 म्हयन्या उपरांत परीक्षांनी कालें करचें अशें म्हणून आनी जालें म्हजें. आनी कालें आतां चेंज जाता आनी काल जाता कोण हांव चिंतलें. थोड्या दिसा मागीर ती परीक्षा सुरू जाली 1 म्हयन्या उपरांत. त्या परीक्षेंत तेंतलीं इल्लीशीं सवालां तिनता आयलीं आमी तेन्ना शिकल्या थोडीं आमी आतां तें इल्लें म्हण येतलें म्हणून तशेंच जालें. 47 मार्क्स मेळ्ळे म्हाका. त्या अजिक्यूड आसा म्हाका. तशें मागीर लेट न्ही ओके हांवें येवंक जॉयन जावचें जाल्यार मांयची आड्डी नासली म्हाका. मागीर ल्हानपणी म्हाका एनकरेज करताली आमकां सदां मिसाक ताका वचोंक आसतालें तशें वचोंक धाडटाली उठोवन आनी परत 10 मिसाक आमी येतालें. 1.5 मैल पयस आसलें आमचें घर जाल्यार आमकां मिसाक धाडटाली मागणेर हजार कांतारांनी परत तें चडाक आसतालें. देखून तशें जॉयन जालें. थंय व्हडल्या हॉलांत म्हाका सेंड ऑफ दवरलें. पयले फावटीन लोकांक तेन्ना एक्सपिरियन्स. देखून थंय सेंड ऑफ दवरलें आनीक म्हाका साडो न्हेसोवन भंगार शिंगार घालून फुलां आनी माळन लोकले बरी लांब शिंकळून तशें मागीर फोटो काडून मागीर फातरापाचें बेसांव मागून येवंक आहलें. फातरापाक सांगनाका म्हणलें म्हाका सुपिरियरान त्या धाडकलें मनशान. म्हळ्यार फातराबान म्हाका वायल्यान शिकयतालो तो आनीक मुखार दुसरें शिकोवचें आनी प्रलोचन ताका आसली. म्हजो बाप सरलो न्हय तशें इगर्जेन ती हांव सगळ्यान ती मुखार वचून कालें तेन्ना बरो आसली. देखून तसो तें एका गुत्त आसलें पयशे सुपिरियराक. त्या देखून सुपिरियराक सांगिनाका फातराबाक सांगिनाका म्हणलें.
तशें हांवें सांगून येतलें तिच्या कारणाक पूण त्या दिसा वचत येता न्हय वेसांव म्हागेचें सर्टिफिकेट काणगेचें आशंत काणगेचें देखून थंय गेलें येताना पाद्र्यावाक शॉक म्हाका पळोवन तूं वकल जावन आज खंय बाय सरताय एवढी सारलें त्या दाडा सांगाचें म्हटलें मागीर फातराबान त्या दाडा दिल्लें त्या दिसा दिल्लें व्हडलें ट्रंक म्हज्या कुडांत आनी कितें दवरलां ताच्या उडासाक ताणें सुमार वस्तू दिल्ल्यो म्हाका त्या दिसा डिक्शनरी दिल्ली ताचीच ओन डिक्शनरी दिल्ली भारद्वाज डिक्शनरी तशें मागीर हॉलाक व्हेलें म्हाका थंय सुमार जाणां रडटात तांकां पयलेच पटीन तशें त्या दाडा पाद्री जावचें माद्री जावचें म्हळ्यार संवसार सोडण्याचें आमकां सोडण्याचें म्हणून अर्थ देखून त्या दाडा धाकटी हाडली जाल्यार पुराय मोगाचें एकाच फॅमिली बरी मोगा नासचें न्ही गे तशें सुमार जाणांक आयिल्लीं हाका सेंड ऑफ प्रोग्रामाक मागीर हांव थंय जॉयन जालें 14th जुलय 14th सिस्टर तुमी म्हणलें न्ही भांगाराचे कणस तूं म्हजें म्हणून पप्पान सांगला म्हणून न्ही विनोद सर बरें अर्थ बरें तूं उतरां न्ही कित्याक म्हळ्यार तें आज न्हीच जालां म्हणून बघता की तुमकां म्हाका सर्गेचो बाप भांगराचे कणस म्हणटा म्हाका कुतलें मात्र न्हय हांव भांगराचे कणस त्रिंदा देखत म्हळ्यार जेजूक हांवें पती जावन काण गेलो आनी एक्सपिरियन्स सांगता म्हजो फ्रेंड आनी सर्गेचो बाप म्हाजो बाप देखून हांव तांकां मोगाचें जाल्ल्यान इतलें तें ताणें म्हाका दवरलां भांगराचे कणस जाल्यात तुमी वय आनी ते भांगराचे कणस म्हळ्यार मस्तू सांगता ते मुखल्या वेळार तुमी विसरतले आतां कित्याक म्हळ्यार तांच्या कश्टांचें आनी तुमचे सगळे तुमी कॉंग्रिगेशन इतलीं वर्सां काडली वावंट ती पुराय भांगराच्या कणसाचे एक बात म्हणटात आमी न्ही गे हरी एक कश्टां वावंटीचो फळ विनोद सर सिस्टर आपल्या ह्या इतल्या वर्सांच्या जिवितांत तुमच्या सिस्टर जावन तुमच्या कॉंग्रिगेशनांत तुमकां संतोशाचे खंयचे गणीत आसा एक बरेंशें संतोशाचें गणीत संतोशाचें गणीत मस्त आसात जाल्यार तांचो एक विशेश आसता न्ही विशेश म्हळ्यार म्हजें डेडिकेशन देवाक आंगवण केल्लो दीस म्हाका भारी संतोशाचो दीस आंगवण केल्लो दीस ओके त्या दिसा हांगा फोटो आसा ताचे आमकां रेस्पेराक तयार करतात पळय त्या काळार तशें आसलें वेस्टेशन म्हणटात नवी शेटिकेच्या पयलें त्या दाडा आमी आंगवण कण्यावंक आसले तें जाल्यार मागीर आमकां नांव दितात ताच्या उपरांत एक वर्स मात्र नवी शेटार आतां हांव आयकल्लें आसा तूं भितरले माद्रींक की तशें येताना पुरा हें कर न्हू मागीर व्हरून पळयतात मागीर येवंक ना ह्या संवसाराची आशा ना तशें तुमकां त्या वेळार तशें आहलें देवाचे कुशीन गे ते देखून तांकां सर्तीक जावन आतां देवापणी उणी जाल्यात एट्रॅक्शन ताकाच चड जालां जाल्यार देवान आपयल्यार कंडीस जावन तें पुरा सोडून वयचें आतां जाल्यार आसात आतां वोकेशनाक आसात आनी तशेंच सिस्टर उडास आयलो तुमकां ह्या इतलें इस्कॉलान जावन दी कोव्यांत जिवीत जावन दी आतां ती एक दुखाची गजाल कांय जाल्ली उडास येता की बेजार येना दुखान आजून विसरूंक जायनातलें दिसलें गणीत कितें तरी तें मस्त आसात म्हाज्या मतेन मात्र हांव एके दवरिना माय सरलें गणीत मात्र म्हाका आनी दुखाचें जाल्यार तें एक 93, 92.5 तेका 93 चलतालें त्या दाडा ती सरली तिका 100 years जियेचे म्हणून म्हजी आशा आहली तिणें तें हय देवाचे कुशी मागीर ती पडुल्ल्या वरवीं तशें जालें आनीक तिका मागीर मेमरी गेली मागीर तें तशें जावन ती सरली ती एक बारी तुमकां दुखाची आनी बेजाराची गजाल बाकीचे पुरो तुमी संतोश भरिताल्या तुमच्या ह्या सगळ्या जिवितांत ह्या देवा पोवण्याच्या जिवितांत सिस्टर आतां तुमी जॉयन जाल्यात एक धर्मीक धर्म भयण जावन तुमी तुमची सेवा तुमी आरंभ केली आनी तशेंच म्हाका तुमी सांगिल्ल्या प्रकार तुमी एक शिक्षकी जावन ग्रेट मिशन म्हणून सांगता आमी एक शिक्षकी जावन शिकपाचो एक सेवा वावर तुमी आरंभ केलो सो कितलीं वर्सां कितल्या इस्कालांनी तुमी तुमचो वो निस्वार्थ मोलादीक वावर तुमी दिलो तें पयलें हांवें गुलाबी बँगलोर गुलाबी स्कूल म्हण आसा आमचें तांत म्हाका BEd जाल्ल्यान धाडलें थंय थंय येताना हेडमास्टर आहलो एकलो आमकां त्या दाडा हँड्स नातलें सडावत सिस्टरां नातलें हायस्कुलाक शिकोवंक आनी परत
तो हायस्कुलान तो हेडमास्टर आहलो 1 वर्स हेडमास्टर आहलो हांव अमेरिकाक वेता म्हणून आहलो तशें मागीर तो गेलो आनी ताच्या उपरांत आनी एकली सिस्टर आहली म्हज्या 3 वर्सांचें चड एक्सपिरियन्स तिका आसलें इनचार्ज कोण घेवंक ते आयकलें ना मागीर म्हाका असो दिलें ते दाडा एक्सपिरियन्स 5 वर्सांचें जावंक आसलें आमकां हेडमास्टर जाय जाल्यार म्हाका नातालें B.Ed जाल्लें ते गेलें हांव मागीर कालें मागीर दिलें म्हळ्यार हेडमिस्ट्रेस सिस्टर त्या दाडा मदर जनरल आसल्या आतां सरल्या ती कावन्सिलर जाल्ली आनी देखून तिका HM केल्लें तिका इस्कॉलाक येवंक जायना म्हळ्यार कावन्सिलर आंगात रावंक आसता देखून इनचार्ज जावन आमकां कोणाक एकल्याक विचारलें ती आयकलीच ना तुका हांव खूब सपोर्ट दिता तिका दिता सपोर्ट दिता तूं जा म्हणून तशें हांवें इस्कॉल चडयलें थंय तशें उठ्ठक 5 वर्सां तें एक पयलें वर्स 6 इयर्स जाल्या मागीर सागर धाडलें सागर हे बरें जालें मुल्की 2 वर्सां आसलें ताच्या उपरांत थंय म्हाका सुपिरियर आनी HM दोनूय जावंक सांगलें त्या सुपिरियर जावन आहली हांव थंय हांव आयकोना म्हाका हेल्थ बरें नासलें म्हळ्यार टायफॉयडा वेळार सुरू जाल्ली पाट दूख मागीर हें आसलें म्हाका तें मस्त वर्सां आसलीं तशें जावन म्हाका सड्ड करूंक आनी मोतीचें त्या दाळा हें अफेक्ट जाल्लें आनी मोत अफेक्ट जाल्ली तशें जावन म्हाका नाका 2 जॉब्स खंडीत नाका आतां म्हणून सांगलें हांवें मागीर 2-3 फावटी विचारलें खाण घेवन हांवें मागीर 3रे फावटी म्हणाली किन्ने गोळी हेडमिस्ट्रेस जावन वच म्हणून हांवें त्या दाळा किन्ने गोळीच्यो मस्त काणी आयकल्ल्यो आनी व्हडल्या इस्कॉलांनी बरो मागीर कालें घरचें म्हणून ओबिडियन्सान थंय गेलीं थंय येताना सकाळी म्हज्या सिनियर सकाळ आनी बरें हेळिल्लीं बरें टिचरां आसलीं मागीर थोडो तेंप ताणें इल्लेशें म्हाका सकयल घालें म्हळ्यार हांव येंगनाय म्हणून पळयतना मागीर हांवें सागर आसतनांत हांगा सागर रिट्रीट केल्ली फादर रेबेलो युजीन हय कापुचीन ताणें सुरू केल्लें न्ही कॅरिझमॅटीक मुवमेंट ताचे उपरांत म्हजे पाट दूख मस्त गूण जाल्ली ताचे उपरांत हांव गेल्ले कडेन हांव कंडक्ट करतालें प्रेयर आनीक मागीर मॉरल क्लास आनीक चड काण घेतालें आनीक भुरगीं रावतालीं आखेर म्हणून सरी बेंगलोर आनी पुरा तशें मागीर सागर गेल्या उपरांत मुल्की गेलें मुल्की आनीक चड एक्सपिरियन्स म्हाका देवाचें आत्मीक एक्सपिरियन्स आसा आनी मेळ्ळी मस्त तशें मागीर थंय तशें तें करता आहलें हांव लोकांकी प्रेयर कंडक्ट करतालें ओके आतां तुमी सांगलें एक शिकपाचो एक वर्तो वावर तुमी काण गेलो आनी सर्वांक एक शिक्षणाची एक जबाबदारी काण घेवन सर्वांच्या जिविताक एक उजवाड तुमी फांकयलो आनी ताच्या सांगातच देव मोगी वांटलो म्हणून तुमी सांगलें आनी तशें देवाची वळख तुमी दिल्ले आसतना तुमचे साबार विद्यार्थी या स्टुडंट्स खंडीत जावन सोम्याच्या शेतांत सेवा दिवंक आयते जाल्ली म्हाका खबर आसा तुमकां गोत्त आसले प्रकार सादारण कितले भुरगे पाद्री जाल्यात कितले भुरगे सिस्टरान जाल्यात चडावत म्हाका उडास आसल्या प्रमाणे 14-15 जाण पाद्री आसात दुसऱ्या हातूं व्हडलेंत मागीर सिस्टरांत सादारण 80 लागी झाडात कोणा गोत्तना दुसऱ्या फंक्शनाक गेला ग्रेट पळय 15 पाद्र्यांक इन्स्पिरेशन दिला 80 एबोव सिस्टरांक आमच्या सिस्टरान एक इन्स्पिरेशन दिवन सोम्याच्या सेवेंत तांकां ओडला म्हूण सांगल्यार मागीर खंडीत अचिवमेंट बरें अचिवमेंट तें आनी देवाची काले म्हळ्यार ओडणी तुमचें थंय आसा तें दोतोरनेच्या वेळार तांकां मागणें आनी पुराय आसलें न्ही मागीर म्हयन्याक एक फावटी मागणें आनी करतालें आनी तांतूं वर्शा आनीक येतालें इस्कॉलाक पाद्री आनी पुरा सिस्टर आनीक हांव सोडटालें तांच्या क्लासीक वचून तांच्या विशयान सांगोंक आनी ते दाडा पुरा तुमची खालतिकायाची आनी ती एक मोवाळाची जिणी पळोवन तूं साबार जाण म्हाकाय सिस्टर जायचे पाद्र्याप जायचे म्हूण येतले न्ही गे त्या दाडांची मस्त कश्ट जिणी आहली सॅक्रिफायस जाल्ले देखून साबार जाणां सिस्टरां पाद्री जाल्या तुमी चिंता सिस्टर धार्मीक छाप्याक शेतांत भयण मारियांज एक चिरपरिचित नांव कोण धार्मीक साहित्य वाचता खंडीत जावन कोणी न्ही एक तुमचें लेखन खंडीत जावन वाचतातच ह्या विशयांत तुमी अर्पिल्लो वावर सोम्याची सुवार्थ प्रगट करूंक तो निजाकी वर्तो जावन आसा म्हाका सांगा हें तुमकां आयिल्लें इन्स्पिरेशन ह्या प्रिंट मिडियांत
सोम्याची सुवार्थ प्रगट करूंक केदळांतावन तुमी स्टार्ट केलें आनी कितल्या भाशेनी तुमी लेखनां बरयल्यांत आनी हे जवळ पर्यंत साधारण कितली लेखनां तुमी सोम्याचो संदेश प्रकट करूंक त्या लेखनाद्वारे तुमचो वावर दिला ह्या विशयांत एक मोटवी झळक आमच्या वीक्षकां मुखार. हांव पिड्यांत आसतना म्हजें ऑपरेशनांनी परत 4 ऑपरेशनां जाताना म्हाका एका ऑपरेशनाच्या वेळार खंयचें म्हणून तें उडास ना आतां 3rd म्हणून दिसता 3rd की 4th की मागीर म्हाका चलोवंक देवान आदर दिलो. त्या वेळार हाताक धरून चापलाक येतालें मिसाक. त्या वेळा 2013 ते नोव्हेंबर की कालंगी त्या वेळा उठल्या मात्र त्या दिसा तें एक सायड बोर्ड नोटीस बोर्डार बरयलें भावार्थाचें वर्स स्टार्ट जाता आनी कालें प्रिपरेशनाचें तें वाचलें हांवें. अयो भावार्थाचें वर्स हांवें कालें करचें जेजू तुका तें म्हाका हांवें कालें म्हणलें करचें म्हाका मुद्दे घाल आदार दी म्हाका आनीक म्हाका सोलोंक जाय कर उलोवंक कर बरें कर त्या वेळा उलोवंक सुमार जायनातलें म्हणजे बोटां इंगोनातलें तशें म्हणून मागोवन गेलें हांव. पाटी येताना एक सिस्टर व्हरताली म्हाका. पाटी येताना त्या नोटीस बोर्डा कडेन पावतना म्हाका उतरां आयकलीं भावार्थ विशयांत बरय म्हणून. मागीर हांवें पळयलें हेच्या तोंडाक ती सांगता दिसता म्हणून ती सांगना परत्यान आयकलें 3 फावटी आयकलें. मागीर म्हाका कळ्ळें स्वामीन तें सांगता म्हणून. देखून म्हाका बरोवंक येदोळ हांवें कांय बरोवना हांवें काल बरोवच्या भावार्थ विशयांत आनी म्हाका म्हजीं बोटां बरोवंक जायनात हालनात कालें करचें अशें म्हणून हांवें देजा कडेन सांगलें काल्याक म्हाका तें सांगताय म्हणलें हांवें. त्या वेळा अब्रामातावन सुरू कर म्हणून मोतीक येता त्या वेळा सांगोना म्हाका मोतीक येता तुज्याच उतरांनी बरय म्हणून तशें परत घडये घडये तेन्ना येता मोतीक. तशें येवन बसलें येताना आनी एक मिरेकल जाला. एक बूक कुटाम म्हणलो बूक तो आमी सचेतनत आसतना म्हणल्यार अपोस्तलांत आमची एक आसा पाद्री करतात ते शांती किरणान तशें पास्टलेट म्हणून तेन्ना तो सचेतन आतांय आसा खुदय सचेतन हांव ती वट्ट जालें आतां पयलें वेगळ आहली. देखून थंय तो बूक आडयतालें हांवें मागीर कसलें म्हणून सोडलो तातूंत एक काळी बरी हे आसली काले बूक अर्द्यार लागली. देखून तो बूक मागीर रावयलो आमी थंय ऑफिसाच्या नांवार येतालो तो म्हज्या नांवार आयला त्या दिसा म्हज्या मेजार असं केलें आनी बसयता हांव बसता बरयता म्हळ्यार थंय बूक आसा आनीक हेनरी पावला म्हणून आसा ताचेर. मागीर ताचे बर्थडे मोबायल नंबर त्या वेळा म्हज्या भावान म्हाका मोबायलान दिल्लें मात्र धाकटें तें आनीक शिकयलें कशें करचें म्हणून हांवें एकी फावटी तें करुना ट्राय करनातलें. हेनरी पावला म्हणटा म्हाका लियो पावला म्हणल्यार असो PhD मास्तर हांव हाजेकार आसतना आहलो तसो उडास आयलो. तसोच कालेंगे जायचें कोणा लियो पावलाक म्हळ्यार उलयनासतना मस्तो तेंप जालो न्हय म्हाजो मास्तर न्हय अशें म्हळ्यार फोन केलो हांवें. ती इमिडिएटली लागलें फस्ट टायम म्हाका अजाप. मागीर ताणें हालो म्हळें हॅपी बर्थडे म्हळें हांवें ताका थँक्यू तूं कोण म्हणालो लियो पावला तुका कितें जायचें म्हण विचारता हांव पयलें त्या सवालाक जाप दिवच्या बदलाक. ताका हांवें म्हळें अशें सांगलें मागीर तो कसो आसा म्हण विचारलें आनी एक फावटी तूं कोण म्हण विचारतना परत्यान तो म्हजो काजन मागासो काजन तूं कोण म्हण विचारलें म्हाका. देखून हांवें म्हळें परत्यान कालेंगे म्हळ्यार म्हाका उडास ना आतां. त्या वेळा तो म्हणालो म्हाका हाजेकार तो हें करतना कशें आहलो तें मागीर कितें ताच्या खातीर केलें त्या वेळा तो म्हणालो आसता म्हज्या कुटाम तुका येता म्हणून. हांवें म्हळें सबस्क्रिप्शन पयशे नात म्हाका म्हणून. कुटाम हेनरी डिपावला हांव आनी तो सांगात आसले हांव बॉम्बे म्हणजे एज्युकेशन करतना पैणारींत पार्ट टायम काम करतना हेनरी डिपावला आनी हांव सांगाता थोडो तेंप आमी सांगाता वावर दिला. तशें हांवें मागीर तें पळोवन हांवें चिंतलें हें खंडीत जावन बरें न्हय अशें पयशे दिनासतना मॅगझीन काडया वचों म्हळें. आनी ताका मागीर त्या वेळा म्हज्या मतीक आयलें भावार्थाच्या विशयान. मागीर हांवें चिंतलें ताच्या कडेन विचारया हांव तुका स्क्रिबल करून कालें म्हणें न्हय हांव कालें म्हणें अर्द पेज बरयल्यार तूं पळय कशें आसा म्हणून नाजाल्यार बुट्टेक घाल
समा असल्यार तिके इल्लेशें सरून जाल्यार तिके हें कर म्हळें तूं धाड म्हणलो तशें हांवें भावार्थाचें वर्स म्हणून ती सिस्टर मागीर तें हें करून दिताली म्हाका त्या वेळार स्क्रिबल करून दिताली हांव थोडे फाटी जाल्यार मागीर 1 वर्स म्हणसर लांबलें तें भावार्थाचें वर्स तशें हांवें स्टार्ट केल्लें एक्चुअली मागीर 1 वर्सान तें स्टॉप जालें देवसहायम पिळ्ळे तो सांत जाला न्हय ताच्या फंक्शनाक आमच्या सिस्टर रेप्रेजेंटेटीव केल्ली ताणें ते एक लिफलेट हाडलो आनी तांबडो बूक हाडलो ताच्या विशयान हांवें फस्ट टायम आयकूंक ताच्या विशयान देखून म्हाका कळ्ळें म्हणलें ताच्या विशयान त्या वेळार तांणी एक मिराकल घडलें सचेतना म्हजे वाटतं काम करचें चेडूं आमकां एक बूक थोडे वांटूक येताले त्या ऑफिसाक ल्हानशें 4-5 पेजीस धाडटा येतात सायज तशें त्या दिसा तें चेडवान दिता म्हाका बूक देवसहाय पिळ्ळे वस्ताना ताचीच काणी पयलें आसा ल्हानशी तें मागीर आनी इल्लेशें खंय म्हणलेलें हाडलें देखून हांवें चिंतलें हाचे विशयान हांव बरयतां म्हाका आतां गोतून नासलें न्हय कळ्ळें म्हणलें अशें बरोवंक सुरू केलें हांवें त्या वेळार तांणी एकलो एक म्हाका पळोवंक आयलो पळय हें पुरो फटाफट घडितां जालें आनी ताणें एक बूक सोडून गेलो तो स्नेह ज्योती हांव पयलें हाडयतालें चिकमगळूर देशेचो फादर विजय कुमाराचो संपादक आसलो त्या दळा हय तो आमी हाडयताले हांव तो व्हरून गेलो थंय एड्रेस म्हणलो गे देखून कन्नडान बरी हांव न्हय देखून पयलें हांवें कोंकणींत बरयलें लिया पावलाक विचारलें अशें म्हणून ताणें आसा तशें प्रिंट केलां आनी काही हें करून आयलें मागीर तें ट्रान्सलेट केलें कन्नडांत हांवें ट्रान्सलेट करून तें आयलें ताच्या उपरांत हांवें न्यूजपेपर आदल्या दिसाचें हाडोवचें आहलें तें मागीर तातूंत कालें प्रायलें खंयच्या कारणाक म्हूण गुप्त ना तेंडुलकर ते व्हड व्हड मनीस आसात न्ही तांच्या विशयान पोयम कितचें सुरू केलें मागीर ताच्यो कित्याक पोयम केलो म्हाका गुप्त ना ताच्या उपरांत पुनरूर म्हणून आसा न्ही हरिकृष्ण पुनरूर मुलकेचो हय तो म्हज्या PTN शिक्षक रक्षक संघाचो प्रेजिडेंट आसलो 1 वर्स 2 वर्सां हांव रावलें हांव मुलकी ताका हें फंक्शन जाताना तो अकॅडमीचो हें जालो न्हय अध्यक्ष हय त्या वेळार ते हांव गेल्लें फंक्शनाक हांव रोजा मेस्तिकाल न्ही गुरुपूर त्या वेळार गेल्लें मागीर हें ताचो उडास आयलो ताचें इल्लेशें एक पोयम बरया म्हणून ताका फोनाचो बूक ओल्ड आसलो वस्तिलो ताचें नंबर मेळ्ळें म्हाका फोन करतना सुमार वर्सां उपरांत कनेक्शन ना काजाप जालें मागीर हांवें 2-3 सवाल विचारता ताका डावट जालो काल्याक विचारताय म्हणून ताका अशें म्हळें तर हांव येता हांव तुका अयो देवा स्टँडर्ड ना ताका बरो एक्टीव करूंक मायंड हांवें सुरू करचें म्हळें तें कालेंय जावन हांव येता म्हणल्यार तोच बूक बिलीपारे वाळा तशें तो आनीक आमच्यान आनी एकलो ते तोय मेंबर तो आहलो ते दोगी आयले कलेक्ट केलें व्हेलें मागीर ते बूक केलो प्रिंटाचे चार्ज पुरा कन्नडा बूक ताचे पयशे खरी एक फावटी वत्ता एक बरोवंक लावचें ताणें निजाकी मस्त खुशी जाली सिस्टर एका भावार्थाच्या वर्सांतून घेवन तुमी बरयल्ले सगळ्यांचो भावार्थ तुमी सडयलो आनी सबार रितीचे एक कोइन्सिडन्स आनी तशेंच थोडे अजापी तरांनी तुमकां हाका उत्तेजन मेळ्ळें निजाकी आमकां वरतो संतोश आनी तशेंच कोंकणी मात्र न्ही कन्नडा भाशेन ती तुमी जाय तितलें बरयलें आनी हजार लोकांक सोम्याचो संदेश तुमी पावयलो ह्या खातीर आमी तुमकां परबी पटयता आनी आमचें प्रिंट मिडिया आजकाल इल्लें कुंटोन वेता जाल्यार तुमी मात्र प्रवाहದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಜುವುದು म्हणून सांगतात सो तशें त्या रितीन तुमी प्रयत्न करनासात खंडीत जावन तुमच्या वावराक देव बेसावून दिवन दी आनी अशेंच सुवार्थ हर एक कडेन प्रसारूनचें बळ तुमकां दिवन दी म्हणून आमी खंडीत जावन सर्व आमच्या विक्षकाचें मागणें तुमकां मुखार व्हरून दी म्हूण आमी आशेता थँक्यू सिस्टर तुमी एवढो उलयतना म्हळें हांव पिडेंत आसतना आनी ऑपरेशन जाल्ल्या विशयान काले की तुमी सांगलें जाल्यार बूक बरोवंक स्टार्ट केल्लें म्हणून एक्चुअली काले जाल्यार तुमकां ती भलायकी काले बिगडली म्हणलें ताचे विशयान जाल्यार सांगियात की हांव रोजा मिस्टेक आसतना सप्टेंबरांत 30 तारखेक रिटायर्ड जाल्लें ताचे कितकेशे पयलें म्हाका गार्डनांत ट्रीज आनी पुरो आसात न्ही माड आनी पुरो थंय किडी बोव मारचे बरें व्हडल्यान आयकोंक सुरू जालें एक आलें कितले आयकतात बोव मारता जाता अशें म्हूण चिंतलें हांवें मागीर सकाळ म्हाका एक अक्षर सिलेबल उच्चार करूंक कशें जालें मागीर बोटां पांय वांकडे तेंकडे वचूंक सुरू जालें इल्लेशें
मागीर पुरो जातालें सोडोंक आनी पुरो मेळटा कोणें म्हळ्यार ते कशें हात दिवचो आहलो हांवें मागीर कोणें थोडे फावटी धरतालें कोणायकी काल्यार कशें जाता भुशा इतलें तेंप हांवें मस्त काम केलां न्ही देखून कोणाक रेस्ट काडचे म्हूण चिंतलें मागीर रिटायर्ड जावन आनी थोडे म्हयने थंयच आसलें हांव सप्टेंबरा उपरांत त्या वेळा कोणाक पुरो पिडेस्तांक पळोवंक तशें अशें आस्पत्र्यांत रावंक तशें पुरो येतालें हांव मागीर त्या वेळार आमची सुपिरियर जनरल ज्योती आहली ती आयली HM जायचे तुवें खंय 2-3 कडेन विचारलें ताका जायना म्हळ्यार हांवें 1 वर्स म्हाका रजा दी म्हणून 2 फावटी आयली दुसरे कडेन विचारूंक जायना म्हळ्यार हांवें 3रे फावटी आयली हांगा डेलिगेशन स्टार्ट करता आमी तांचे सुपिरियराक तूं जाय सेक्रेटरी जावन फर्स्ट कावन्सिलर जावन हे फावटीतून म्हळ्यार नाका म्हणाली देखून कालें करचें म्हणून म्हाका टेंशन जालें हांवें सांगलें म्हाका 1 दीस दी म्हणून मागलें मागीर हांवें काड गेलें सगळें की डिसोबिडियन्स तें विधेय जावचें नाका म्हणून वेस म्हळें हांगा येतना म्हाका तशें प्रॉब्लम आसलें न्ही काल्याक म्हणून गुर्तू जावना देखून हांव आमकां वोत काडूं आंगवण काडूंक आसात डेलिगेशनाक तशें प्रोविन्स जाता न्ही तशेंच हांगा आतां ना डेलिगेशन म्हणून त्या दळाक केल्लें सिद्धाकट्टे आनी आमचे आनी गुरपूर म्हणून नवी शेट म्हणून तशें त्या दिसा कितें गे मागोन मेटां सडलीं आनी वत काण गेलां आंगवण काण गेलें मागीर ताच्या उपरांत काम सुरू केलें त्या वेळा सचेतनान ती म्हाका इल्लें हेल्प कर म्हळ्यार पयलें आसलें सिस्टरान रिजायन केलें कालेंगे दुसरें काम पडलें रिजायन केलें देखून तिणें म्हाका विचारलें ती म्हजी फ्रेंड आसुंता म्हणून बेंगलोर प्रोविन्शियल आहली मागीर तुवें बसल्यार पुरो येवन पुरो काम हांव करतां म्हाका कॉर्डिनेटर जा संचालक जा म्हणाली मागीर ताका यस म्हळें 2 म्हयन्या भितर चड जालें म्हजें पांयवां कडेन तुमचें पडचें उलोवणें इल्लेशें मस्त हें जालें मागीर हांगा दूख सुरू जाली पांयांत कानांत तकलेंत आनी पुरो मागीर तें शिरांचो दोतोर आसा बेळ्ळाड ताचे लागीं व्हेलें नर्स जाली त्या दळा ताचे मोदें नर्स नासली आतां मात्र 2 वर्सां 3 वर्सां जावन आसा नर्स हांगासर नर्स आसली त्या वेळार तिचें 3rd इयर तिणें म्हाका आपण व्हेलें पळयतना ताणें म्हणालो तो म्हणालो ब्रेनांत उदक वतलां देखून एडमीट जायचें मागीर एक नीडल घालून तें करीचें जाल्यार एडमीट जावंक आसा म्हणून तें येवन हांवें जनरलाक सांगलें तिका शॉक जालो म्हळ्यार त्या दळा हें ब्रेन ट्युमर नासलें सडावत नासलें उणें जालें न्ही एक सिस्टर आमची सरिल्ली तातूंत तशें जावन तिणें म्हळें ना 2-3 डॉक्टरांक चॅक करीचें म्हणाली तशें कांगनाडी ताणें फ्राय गेलें थंय जाल्यार मागीर ताणें म्हळें आतां केल्लें KMC बलमटा मुरलीधर ताणें म्हळें तूं थोड्याच दिसांनी तुका हाडटली हांगा या तातूंत तूं येतली आतां ताणें दिल्ले टॅबलेट कंटिन्यू कर तुज्या वील पावरांत तुका येदोळ म्हळ्यार सारको एफेक्ट जावना सड्ड नाजाल्यार येदोळूच तूं म्हणालो तशें ताणें सांगलें कित्याक ताणें तशें सांगलें म्हणून म्हाका चिंतो ना मागीर थोड्याच दिसांनी तशेंच जालें ताणें सांगलें बरें हें म्हाका चड जातना ऑपरेशन करूंक वचोवचें पडलें जाल्यार येतना तांचो पूरा स्प्रेड जालां कॅन्सर आनी पुरो तें मागीर ताणें म्हळें फर्वांत एडमीट जायचें म्हणून मागीर कशें सांगचें देखून सुमार 4-5 जाणां घरा आयिल्लीं मागीर मागीर इल्लेशें दूख कानाक देखून म्हाका एडमीट जावंक आसा म्हळें मागीर फाटीं आयलें लिटाक मात सांगलें म्हज्या सिस्टरीन लो कशें अशें काय तूं माग तांकां सांगिनाका दोगांयकी म्हळें बाबाक आनी मागीर ऑपरेशनाक म्हाका एडमीट केलें म्हाका कांय बी दिसोना म्हाका आस्पत्रेक एडमीट करूंक तेका सगळें आयलें सुपिरियरांनी ती पुरो बारी सायड आसात हांवें तांकां कन्सोल केलां हांव वचून गेली मागीर म्हाका कांय जायना तुमी कांय बी नाकात म्हणून मागीर म्हजें ऑपरेशन जालें आनी चकड हें जालें रिवायव जाली हाडलें म्हाका फाटीं हाडटाना एक 2-3 म्हयने लागले कोणा म्हाका हें जावंक मागीर परत कामाक लागलें परत्यान हाचेर इल्लें काम केलें सड्ड न्ही इल्लेशें म्हज्या कुडांत येवन कुडांत ताणें हाडचें आहलें तें घरांनी पुरो तशें 1 वर्स ती मागीर रिवायव जालें 1 वर्सान रिवायव जालें म्हाका सोलोंक आनी जालें प्रिजन मिनिस्ट्रीक हांव सेरवालें
आतां कितली ऑपरेशन जाल्या सिस्टर तुमकां? चार ब्रेन 4 ऑपरेशन जाल्या. कित्याक विचारलें म्हळ्यार हांव फाटल्या सादारण एक उणें म्हळ्यार 5-6 वर्सांत हांव चड वळखता तुमकां. हांव सबारपोटी हांगा आयला. मस्त खुशी कित्याक म्हळ्यार तुमकां पळयल्ल्या वेळार तुमचें तें इतलें प्रॉब्लेम आसा तुमकां चलोवंक जायना, दूख तुमी भितर भोगतात, ते तुमी एकसुऱ्यात. कॉन्वेंटांत कितले आसल्यार आमी एक एकसुरी पळय, तुमी सिस्टर म्हळ्यार एकसुरी आसतात, त्या हांतूनय तुमच्या तोंडार एक चूर दूख हांवें पळयलें ना इतले दीस. तें म्हाका बारी खुशी. तुमकां तुमी आंजा बरयता गजालां पळयता तें हांसो, कोण आयल्यार एक हांसून उलोवचें आनी मोगानच तुमी एक येवकार मागचो आनी तुमी आमकां फोन करचें. थोडे फावटी आमी बिजी आसल्यार तुमी 2-3 फावटी कॉल केल्ले आसा सर. आनी तिचे तें देखून हांवें तुमकां सांगलें तिची एक इंटरव्यू गरजा. कित्याक म्हळ्यार आतांच्या युवा जाणांक तुमची एक आदर्श आनी तुमी कशें तें कश्ट सोंसले आनी मुखल्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी कशें तें जिवन आसात हें पुरा मस्तू गरज आमच्या युवा जाणांक आज. देखून तुमचे एक इंटरव्यू काण घेया म्हणून हांवें विनोद सरान डिस्कस केल्ल्या वेळार फस्ट इंटरव्यू तुमचीच काण घेया म्हळ्यार. कित्याक म्हळ्यार तुमचें तें परजळ आसा, तुमची ती सेवा दिल्या सकट आमकां बारी खुशी जाली. देखून तुमचे कडेन सर कितली ऑपरेशनां जाल्ली, 4 ऑपरेशनां माथ्याची जावं मागीर 5वें कॅन्सर जाला कॅन्सर. तितली जावनय तुमी कितले हॅप्पी आसात आनी तुमी स्नेहालयाक आयल्यात. तुमकां येवंकूच जायना 3 मिनटाक एक फावटी तुमकां ट्रॅवल करूंक जायना जाल्यार तुमी त्या मोगान कार एक सादारण 1.5 घंटो काण गेला मँगलोर तलपाडी. त्या 1.5 घंट्यान थंय रावन तुमी स्नेहालय सगळें विक्षण करून गेल्यात. ते एक आमकां खुशी आसा. आनी तुमचें तें आसलो तो एक वील पावर म्हणलें तुमी खंडीत जावन तो वील पावर आसा. तो वील पावर सोम्यात हांव आयला देखून आमी पुरा आजूनय संतोशान सेवा करता न्ही. तो वील पावर आसला देखून. वय सिस्टर निजाकी आमकां आज व्हरतो संतोष. आज तुमचे संगी हांगासर आमी बसल्या कित्याक म्हळ्यार तुमकां भलायकेचे इतले समस्या आसले रे तुमची ती उर्बा पळयतना निजाकी आयच्या ह्या आमच्या जनांगा विशयांत एक समज म्हाका सांगचें म्हणून बघता. कित्याक म्हळ्यार आयचे जनांग ते मस्त सेन्सिटीव सूक्ष्म म्हणून आमी सांगता. ह्या इंग्लिशान सांगता जाल्यार फ्रेजायल पडल्यार फुटोनूच वेता. म्हळ्यार कितेंय एक चड उणें जालेंच जिवितांत तांकां तें सोसून घेवंक जायना. इमिडिएटली ताणें घालें एक एक्स्ट्रीम स्टेप काडून घेवचें या खंयचे जीवघाताक वेचें असले कांय पूण एक दुरंत रितीर तांचें जीवन तांणी अखेर करून घेवची परिस्थिती आसात. पूण तुमी इतले कश्टार आसात, तुमचे भलायकेचे इतले समस्या आसात, तुमकां पळयतना निजाकी तुमचें जिवीत तांकां एक मार्गदर्शन जायचें. तर आयच्या यूथ या आयच्या युवा जनांगाक तुमचो संदेश कितें सिस्टर? हांवें म्हणचें जाल्यार पयले सुवातेर कुटुंबांत 1-2 भुरगीं आसल्या वरवीं तांकां मस्त हें मेळना, वॅल्यूज मेळनात म्हणून म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार आतांचे भुरगीं कोंडा टोकन वाडयतना थोड्या घरांनी तांकां खंयचें खंयचें समानय म्हणलें मेळना. मागीर व्हड जावन येतना ते भुरगीं इस्कॉलांनी येतना एकामेका पळोवन तें घरचें तें हें वातावरण सांगून एकामेका ताणें जाल्ल्या बरी हांवें जायचें म्हणून मागीर लायट करतात वॅल्यूज आनी पुरा. मागीर घरांनी मागण्याक वच्या बदलाक टीव्हीक आनी मोबायलाक तातूंत तो हें जातात. तो दळा आवय बापायनी ते शिस्त सांबाळून तांकां सदां तेर्स तें मागणें ताणें योजनांनी सुकून आसतना ताका मुख्यत्व दिल्यार भोव बरें. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाचें मागणें आसा पळय तें सगळ्यांक सांगाता दवरता. मागीर बायबल वाचचें इल्लें म्हणलें त्या वेळार म्हळें इल्लो वेळ मागीर हेरा वेळार इल्लो बायबल वाचचें आनीक युकरिस्ता थंय तांचें पातयणी सोडोवची तें केल्यार आनी देवाचो शब्द नियाळ करून इल्लें मागण्याचें वातावरण ताणें डेवलप केल्यार तांच्या तरणाट्यांक. मागीर मोबायलाच्या किसड इल्लें इम्पॉर्टन्स बरें वाचचें संतांची जिणी मागीर बायबल इल्लेशें आनीक सेर्मोनी चीत दिवन आयकूनची तें पुरा केल्यार न्हय आतांच्या तरणाट्यांक तांकां तें एक सकत दिता, आत्मीक सकत दिता. आनीक मीस कुमगार आतांच्या काळार कोरोना वरवीं तें इल्लेशें उणें जालां. देखून कितले आसल्यार गरजो मस्त आसतात, ल्हान व्हड गरजो आसतात. खंयच्या गरजेक आमी मस्त इम्पॉर्टन्स दिजेत जाल्या वेळार मात्र मिसां सुकयत शिवाय नाजाल्यार मिसां सुकानासता. हांवें पळयलां हांगा तरणाटी भुरगीं आनी पुरा हांव बरी आसतना येवन कामाक वेच्या पयलें इस्कॉलाक कॉलेजीक वेच्या पयलें मागून वेचें पळयलां हांवें मिसाक येवचें थोड्यांनी. सगळ्यांक तें जायना जाल्यार तांकां देव म्हजे सांगाता आसा
म्हणलें चिंतना हांव तुमच्या सांगाता केदाळय आसतलो म्हणून सम्यान म्हणलें उतरां थोडी सेंटेन्सीस बायबलांतली ताणें थोडी उडासतो म्हणजे अनेक रिपीट करून घे जे तांकां तशें परते परते म्हणाजे. सिस्टर आज तुमच्या सांगाता ह्या सकाळी आमी इतलोसो वेळ पसार केल्लो आमकां कळूंक वचना कितलो तुमची जिणी आयकून काणी आयकून मस्त खुशी जाली. आनी हो एक एपिसोड संवसारभर सबार हजारां लोक पळयता. ह्या हजारां लोकांक आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या तर्फेन तुमचो एक संदेश कितें? दिव्यवाणी एक हाच्या माध्यमा विशयान म्हाका तुतूनतलें हांगा एका हफ्त्या आदीं जोझफ आयिल्ल्या वेळार म्हाका कळ्ळें तें बारी बरें काम ते करतात. देवा जेजूची सुवार्ता वांटतात त्या दिव्यवाणी वरवीं कितलेशे जाणांक जेजू थंय ओडतात. त्या देखून सक्तांनी हेर पळयतना हेर विशय पळयतना मोबायलार यूट्यूबार हे दिव्यवाणीचे प्रोग्राम पळोवन तातूंत प्रेरण जोडीचे आनीक चड आनी चड देवाचो मोग करून जियेचें म्हणून हांवें सांगचें. देव बरें करूं सिस्टर. देव बरें करूं. देव बरें करूं. निजाय की आज आमकां एक वर्त्या संतोशाची घडी तुमच्या सांगाता बसून तुमची भावना आमच्या संगी वांटून घेवची आनी आमी वांटून घेतिल्ली भावना आमच्या विक्षका संगी आमी परत वांटून घेवची. निजाय की वर्तो दीस फावो केल्ल्या धन्यदेवाक आमी अर्घ दिता आनी प्रत्येक जावन ह्या कार्यक्रमांत तुमी आमच्या संगी सहभागी जाल्ल्या खातीर आमच्या सर्व चॅनलाच्या सर्व सिबंदी द्वारे आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच सर्व विक्षकाच्या नांवे आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचे हे भोव आपुरबायेचे कार्यक्रम हांगासर रेकॉर्डिंग करूंक सबारांनी तांची वावटी मेहनत दिल्या. प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या कॉवेंताची वडील सुपिरियर मनात एक भयण डॉना सांगतीस आनी सर्व कम्युनिटीच्या सदस्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज आमकां वर्तो संतोश आज ब्रदर जोसेफ आज ह्या कार्यक्रमाक आमच्या संगी मेळ्ळा. ताका जाय तितली ताका निजाकी टायमच ना जाल्यार एका बऱ्या मनान आमच्या कार्यक्रमाचो एक पाठिंबो दिवचे खातीर ते आमच्या सांगात आयल्यात. ब्रदर तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या दिव्यवाणी विक्षकान भोव आपुरबायेचे कार्यक्रम समर्पण आज आमी आमच्या चॅनलार आरंभ केला आनी आमकां एक वर्तें भाग हें चॅनल आमच्या संगी तुमी वांटून घेतात. तर हे कार्यक्रम विक्षण केल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दया करून आमच्या चॅनलांत प्रसार जावचे व्हिडिओ तुमी लायक करा आनी हे चॅनलांत प्रसार जावचे व्हिडिओ हेरां संगी वांटून घेया आनी तशेंच आमी करच्या वावरांत तुमचो सहकार दिया आनी सोम्याची बेसांवां आपणाया म्हूण सांगता. देव बरें करूं.